चवथीक आमकां चड वीज लागना। चवथी खातीर आमचे कडेन 650 मेगावॅट वीज आसा। लोक आपल्याक जाय तशी सजावट करता, तांच्यांनी मातशी कमी रोशनाय करपाक जाय म्हण वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार उलयला। RDX गोवा खातीर पर्वरीच्यान गौतम शिरोडकार आनी संजय मनोली। जे पावसाचे दीस आसा ते कमी जायत आसा। चवथ लागीं येयल्या, लोकां कडेन आमी सगळ्यां कडेन देवा कडेन मागुया की आमकां बरी बुद्ध दी, शक्ती दी आनी सगळीं बरी कामां आमच्या हातांतल्यान करून दे, हें मागुया। आनी ज्यो गोश्टी पावर डिपार्टमेंटान करपाक जाय त्यो गोश्टी पावर डिपार्टमेंटान करपा खातीर म्हाका शक्ती दी। ना, चवथीक 650 मेगावॅट लायट आमचे कडेन आसा। चवथीक लायट इतली लागना, पूण चड यूज जाता ज्या कडेन लोक मेळत तशे लायटिंग करपाक सोदता ती मातशी कमी म्हाका दिसता म्हज्या म्हायती प्रमाणे आमी 5000 फिक्चर्स डिस्ट्रिब्यूट केल्ले आसा प्रत्येक डिविजन वायज। ज्यांचे कोणाच्यो कंप्लेनी आसा तांणी एक तर म्हाका सांगचें, चीफ इंजिनियराक सांगचें, नाजाल्यार कंप्लेन आमची जे हें आसा नंबर ताका सांगचें। येदा कदाचित जर कोणी करुना आसत, कोणी कितें उलयलो इंजिनियर बी जाल्यार ताणें कंप्लेन म्हजे कडेन करची, आय वील टेक इट। डेली सांजचे लायटीचे प्रॉब्लेम जाता, 2-2 वरां लायटी वयता। लायटी वता ताका कारणां खूब आसा। हांव नकळो कालचो तुमचो न्यूजपेपर अग्रलेख वाचला, तातूंत गोंयचें नांव खंयच ना। गोवा इज द ओन्ली स्टेट टायम टू टायम जी लायट आमी घेतात तांचे पेमेंट करता। महाराष्ट्रा, तामिळनाडू, राजस्थान ही सगळीं नांवां त्या सुद्दां अग्रलेखां येयल्या आनी बाकीच्या चॅनलांनी ती हाडल्या, न्यूजपेपरांनी हाडल्या। हाजे वयल्यान एक सिद्ध जाता गोवा इज व्हेरी गूड एज फार एज सप्लाय ऑफ पावर इज कन्सर्न। टॅरिफ रेट ती वाडल्या कितें म्हाका दिसना आमी एकदम कमी रेटीन पावर लोकांक दिता, पूण आतां वाडयल्या इंडस्ट्रीक दिता। 6.2 आमचे आसा, तांचे जे रेट आसा 9-10 अशें आसा। आमच्या गोंयांत एकदम कमी आसा। थोडो जो वाडयला पळय तेज्या खातीर ना, वाडूना तो तितले पुरतोच वाडयलो। जेन्ना आमी एक्स्ट्रा पावर घेतिल्ली पळय 100 मेगावॅट तेन्ना तो ₹1.20 वाडयलो। आतां सारकें आतां सारकें न्हू।